नमस्कार इश्तिनीनो, मासियाना रॉड्रिक्स आरजे रॉक वाजाचे कोंकणी उलोय लंडन फुलोय साउथहॅम्प्टन यूके कम्युनिटी रेडिओ कार्यावळींत आनीक एक कविता सादर करता। इश्टानो, घडलोलें जाल्यार भुरगेपण परत जिवंक कोणाक नाका। जिणेंतलो एक निश्पाप सूख दिणो पडाव तो। ह्या कवितेंत एक ल्हान भुरगें आपल्या आवय बापायन शेमान शेपान जियेलोलें भुरगेपण जिवंक आशेता, पूण तेंपा प्रमाणें मात्याक करपणें ही मोडणी मानून घेवन फुडले पिळगेक आनीक कसलें बरें भुरगेपण येत काय हें चिंतून आपलें हेंच भुरगेपणाचें सूख भोगूंक सोदता आनी ताच्यो यादी बाळगून दवरूंक सोदता। तर आयकात कविता भुरगेपण आतांचें। भुरगेपण आतांचें। आदले पोरी आतां ना, जिवीत मनशाचें बदलना। आदले पोरी आतां ना, जिवीत मनशाचें बदलना। तातूंत म्हजें भुरगेपणूय आतां भुरगेपणांतूच सांडोंक लागलां। तातूंत म्हजें भुरगेपणूय आतां भुरगेपणांतूच सांडोंक लागलां। भुरगेपण जिणेचें तें कवळें मन। भुरगेपण जिणेचें तें कवळें मन, पण आतांचें भुरगेपण भुरगी पिराय गिन्यानान जून। पण आतांचें भुरगेपण भुरगी पिराय पूण गिन्यानान जून। भुरगेपण आतांचें पळयत तर डॅडी मामीच्याक जायना सर। भुरगेपण आतांचें पळयत तर डॅडी मामीच्याक जायना सर। आदीं खेळ खेळून उक्त्या मळांनी, आतां मोबायलाचेर रिमोटांनी टीव्हीचेर भितर बसून घरांनी। आदीं खेळ खेळून उक्त्या मळांनी, आतां मोबायलाचेर रिमोटांनी टीव्हीचेर भितर बसून घरांनी। शेमाय शेपायच्या नशिबांत भुरगेपण सरलें निसर्गाच्या आंगणांत। शेमाय शेपायच्या नशिबांत भुरगेपण सरलें निसर्गाच्या आंगणांत। म्हजें माथ घुस्मट्टा काँक्रिटाच्या जंगलांत, सवलतींच्या निमतान गांवां पासून पयस शारांत। म्हजें माथ घुस्मट्टा काँक्रिटाच्या जंगलांत, सवलतींच्या निमतान गांवां पासून पयस शारांत। कितेंय जावं भुरगेपण मोलाचें परत ना तें मेळचें, देव जाणा फुडें कसलें आसत तें। कितेंय जावं भुरगेपण मोलाचें परत ना तें मेळचें, देव जाणा फुडें कसलें आसत तें। जिवुया बाळगुया भुरगेपण आमच्या यादींचें, फुडें अभिमानान भुरग्यांक आमच्या सांगचें। जिवुया बाळगुया भुरगेपण आमच्या यादींचें, फुडें अभिमानान भुरग्यांक आमच्या सांगचें। देव बरें करूं।